तुमकां सगळ्यांक येवकार. जशें जशें इलेक्शन लागीं येता तशें एक पार्टी आपलो एक स्टंट करीत आसा. आता तसोच एक स्टंट बीजेपीचो जो नवीन प्रेसिडेंट जाला दामू नायक तेने फाटल्या विकाक एक स्टंट केलो आणि तो म्हटल्यार दामू नायक आनी तेजे वांगडी जे आसले ते वचून इलेक्शन कमिशनाक वचून मेळ्ळे. आल्तीन वचून तेंच्यांनी मिटींग घेतली आनी ते जावन तेणी भायर येवन सांगले की जे ड्युअल वोटिंग्स आसा नाजाल्यार जे एका एका घराचेर चड वोटिंग जाल्ली आसा ती तेजेर नजर तेंच्यान दवरपाक जाय आनी पळोवपाक जाय आनी जे बीएलओ जे वोटिंग कार्डां करता नाजाल्यार सारखे काम करता तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिवपाक जाय म्हणून. आनी तेणी सांगले की कोणाची तरी वोटिंग 9 ते 15% कशी जाता ती चेक करपाक जाता. ती कोणाची ती आमकां खबर ना ते तेणी मेन्शन करूंक ना. पूण 9 ते 15% वोटिंग म्हटलं आता खंयच्या कम्युनिटीक म्हटला कितें म्हटला आमकां खबर ना कित्याक ते तेणी ओपनली म्हणूंक ना. आता हेच्या पयलीं रेव्होल्युशनरी गोवन्स 2022 इलेक्शन जेन्ना आमी कंटेस्ट करता त्याच्या पयलीं 2021 आमी आमचे मतदार म्हणून एक कॅम्पेन लॉन्च केल्ली आनी तितून कितलीशीच वोटिंग कार्ड्स कॅन्सलेशनाक आमी घातलेले. जेन्ना आमी वोटिंग कार्ड कॅन्सलेशनाक वॉर्ड वायज घातलेले तेन्ना आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसले तेंच्यांनी आपल्या नांवाचेर कंप्लेंट्स घातलेले वोटिंग कार्ड कॅन्सल कर म्हणून आनी तेची हियरिंग्स मामलेदाराच्या ऑफिसान जाल्ली आनी खुबशी वोटिंग कार्डां आमी कॅन्सल केल्ली. आनी तेन्ना जे मायग्रंट आसले तेंच्यांनी त्या ऑफिसांनी सुद्धा आमच्या भुरग्यांक धमक्यो दिल्ले, ऑफिसाच्या भायर पासून धमक्यो दिल्ले की तुम्ही वोटिंग कार्डां आमची कशी कॅन्सल करता ती पळयता म्हणून. इतलो थ्रेट आसतना पासून आमचे भुरगे रावंक ना. ऑल ओव्हर गोवा ऑलमोस्ट गोंयच्या सगळे कलेक्टर ऑफिसान मामलेदाराच्या ऑफिसान वचून हियरिंग करून कितलीशीच वोटिंग कार्डां आमी कॅन्सल केली. पूण आमी पळयलें की ती वोटिंग कार्डां कॅन्सल करपाक भरपूर टायम लागता, हियरिंग्स जाता. ताका लागून आमी कितें केलें ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस वोटिंग कार्ड्स आमी काडली आनी इलेक्शन कमिशनाक सबमीट केली आनी तांकां सांगलें की हेची तुमी बीएलओ कडल्यान सारखें इन्स्पेक्शन करा, रिपोर्ट करा आनी तेंचे ड्युअल वोटिंग कार्ड आसा, फेक वोटिंग कार्ड आसा कितें आहा ते चेक करा आनी कॅन्सल करा म्हणून. जेन्ना हें सगळें जालें तेन्ना चीफ इलेक्शन कमिशन जो इंडियाचो आसा तेचो डेप्युटी थंय येयलो. आमचो आरजीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह ताका मेळ्ळे. आमी सगळे ते वोटिंग कार्डाचे ते कडेन डिस्कस केले आनी ते इतली वोटिंग कार्डां कोण ते एक्चुअली भियाले तांकां भंय दिसलो की इतली वोटिंग कार्डां कशी कॅन्सल करपाची. मागीर जी वोटिंग कार्डां आमी पयलीं घालताले वॉर्डांच्यान घालताले कॅन्सलेशनाक घालताले सडनली अशें हें येयलें की वोटिंग कार्ड जर कॅन्सल करतल्यार त्या वॉर्डांतलोच भुरगो जाय म्हणून. मागीर येयलें की मॅक्झिमम 10 वोटिंग कार्डां तूं ऑनलायन वोटिंग कार्डां घालपाक शकता. आतां एका वॉर्डान 1000 500 मायग्रंटाची वोटिंग कार्ड जाल्ली आसा. कितलीशीच वोटिंग कार्डां विदाउट हाऊस नंबर आसा. कितलेशेंचेर आमकां डावट आसा की ती थंय रावत ना म्हणून. जाल्यार ही एकटो भुरगो 10 कशी घालतलो. आतां मायग्रंटांचो जर वॉर्ड आसा थंयसर गोंयकार काय चड नासतले आनी गोंयकार जे आसतले ते ही रिस्क घेवपाक शकना. सो ताका लागून भितर आमकां आडखळी येवपाक लागले की ही वोटिंग कार्डां कॅन्सल कशी करपाची आनी इलेक्शन कमिशनान कितलीशीच वोटिंग कार्डां आसा ती इलेक्शनाक कॅन्सल करूंक ना. आनी तेन्नाय हांगा बीजेपीचोच सरकार आसलो. ते जावन सुद्धा आमच्या आमदारान विरेश बोरकारान आमी असेंब्लीन हे घातले की असेंब्लीन वोटिंग कार्ड कॅन्सलेशन ड्युअल वोटिंग कार्डाचो आमचो आमदार विरेश बोरकर त्यांनी प्रश्न मांडलो. त्यांनी जेन्ना क्वेश्चन विचारलेले की ही वोटिंग कार्डां कॅन्सल करपाक सरकारान कितें स्टेप घेतला काय जाल्यार सरकाराचो आन्सर आसलो नो म्हणून. विरेशान जेन्ना डिबेट चालू केली, विरेशान जेन्ना वोटिंग कार्डां विथ प्रूफ दाखयली, कर्नाटकाची वोटिंग कार्ड गोंयानूय आसा, कर्नाटकाय आसा, महाराष्ट्रानूय आसा, गोंयानूय आसा अशी डायरेक्ट तेणे विथ प्रूफ सॅम्पल दाखयली. तेन्ना सीएमान सांगले की हे आमकां पडना, ते इलेक्शन कमिशनाक पडटा म्हणून ते आमी कॅन्सल करचे ना म्हणून. हेच्या वयल्यान तेंच्यान दाखोवन दिले की तांकां मायग्रंटांची वोटिंग कार्ड कॅन्सल करपाची ना. गोंयच्या असेंब्लीन फर्स्ट टाइम विथ प्रूफ आरजीपीचो एमएलए ते वोटिंग कार्डां दाखयता. हेचेर सगळ्या आमदारांनी एक्चुअली जर ते गोंयकारांक लागून काम करता, गोंयकार जर तांकां गोंयांत गोंयकारूच जाय आनी गोंयकारूच लिगल वोटर जाय जाल्यार हे सगळे थंय उठोवन डिमांड करपाचे की ही वोटिंग कार्डां कॅन्सल जावपाक जाय म्हणून. पण सगळे जाण उगी रावले. सगळे पॉलिटिकल पार्ट्यांचे लिडर्स उगी रावले, बी इट ऑपोजिशन जावं नाजाल्यार रुलींग जावं. रिजन सिंपल
सगळे पॉलिटिकल पार्टी सोडून आरजी सगळे जाण इल्लीगल मायग्रंट वोटरांचे डिपेंड आसा. बस्तींनी वचून ते कॅम्पेन करतात, तांकां वोटर करतात, तांकां बाकी कितें कितें दितात ते सगळ्यांक खबर आसा. आनी हे करून ते आमची गोंयची पाड घालतात आनी गोंयकारांक आमच्या मायनॉरिटी करतात. आयज गोंयांत जर जे पॉलिटिक्स चलता ते पळयत जाल्यार क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं तांकां आमी मायनॉरिटी म्हणटात. मायनॉरिटी म्हणून तेजेर राजकारण जाता. पूण आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार गोवा गोंयकार म्हणून जो आसा पळय तो हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं गोंयकार जो आसा पळय तो मायनॉरिटी जाता. हांगा मायनॉरिटी म्हणून मायनॉरिटी आतां उरलेलो ना. आतां गोंयकार म्हणून आमी मायनॉरिटी जायत गेला आनी तेची थोडी एग्जाम्पल्स आमी तुमकां आयज दाखयतले. दामू नायकान जे स्टेटमेंट केले आतां ते कित्याक केले ते सांगता. तेच्या 2 दीस पयलीं सीएमान मारवाड्यांकडे गोंयकारांनी कामाक वचपाचें म्हणून स्टेटमेंट केल्ले. ते जशें तांकां नेगेटिव्ह जावपाक लागले, तेंचेर अटॅक जावपाक लागलो, लोक तेजेर उलोवपाक लागले, लोक गोंयकार बेजार जालो की गोंयचो सीएम सांगता की आमी मारवाड्यांकडे कामाक वचपाचें म्हणून. तेन्ना ते कवर अप करपाक लागून हेंच्यांनी आयडिया केली आनी थंयसर वचून तेंच्यांनी इलेक्शन कमिशनाक मेळ्ळे आनी बेश्टी नाटकां केली. फूल नाटकां. हो ड्रामा जर ना, ही जर नाटकां ना, येदे व्हडले पॉलिटिकल पार्टीचो जो प्रेसिडेंट आसा जेच्या कडेन सगळी तरेची मशिनरी आहा, 3,000-4,000 कोटी वर्साक तांकां बजेट हे मेळटा, डोनेशन्स मेळटा, सगळे कडेन कार्यकर्ता मेळावा एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन 200-400-500 जाणांक घेवन हॉलांत ते कार्यकर्ता मेळावा करता. जाल्यार आयज ह्या कार्यकर्त्यांक घेवन आमी एक चॅलेंज दिता दामू नायकान एक्सेप्ट करची. आमी एक नवीन पार्टी, एक गोंयची सगळ्यांत व्हडली रिजनल पार्टी आनी तुमी ह्या देशांतले वर्ल्डांतले तुमी नंबर 1 म्हणटा जाल्यार तुमकां एक बारीकशी चॅलेंज, एक ल्हानशी पार्टी तुमकां एक चॅलेंज करता. ती म्हणल्यार आमी तुमकां थोडे 2-3 वॉर्डांची तुमकां वोटिंग्स आतां दाखयता, आमी विथ प्रूफ दाखयता. ती वोटिंगां तुमी कॅन्सल करची, तेंचेर कंप्लेंट फायल करची आनी ती डिलीट करची. दामू नायका कडेन जाता आनी तेजे वांगडी जे गेल्ले नाजाल्यार तेंचे जे बूथ अध्यक्ष आसा, ब्लॉक प्रेसिडेंट आहा, तेंच्यांनी ही कॅन्सल करून आमकां दाखोवची. आतां पयलो म्हटल्यार आमच्या थिवीचोच घेवया आमी रोल. ज्या जाग्याचेर करसवाडे जाले की तुमी कोलवाळेन एंट्री करता. कोलवाळेन जेन्ना तुमी एंट्री करता तेन्ना पयलो जो वॉर्ड लागता तो घोटणीचो वार्ड. ज्या जाग्याचेर मॅक्झिमम मायग्रंटांनी इल्लिगलिटीज केल्लेले आसा, इल्लिगल घरां बांदलेले आसा, इल्लिगल एन्क्रोचमेंट जाल्लेले आसा आनी त्या जाग्याचेर कितलेशेच मायग्रंट वोटर जाल्ले. आतां हो जर वॉर्ड आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या वॉर्डान जर वोटिंग जर पळयत आमी, हो इलेक्टोरल रोल हो आमचो आरजीचो न्हू, हो इलेक्शन कमिशनाचो तेंचो रोल जो आमकां एवरी टायम अपडेट जाल्या उपरांत एज अ रिजनल पार्टी, पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पार्टी आमकां तो मेळटा. जाल्यार हांगा वोट्स आसा 1051. आतां हे 1051 पार्ट नंबर 5 कोणूय वचून ऑनलायन चॅक करपाक शकता. पार्ट नंबर 5 इलेक्शन कमिशनाच्या वेबसायटीचेर तुमकां मेळटलो. 1051 हांगा वोटर्स आसा आनी हांगा जर तुमी पळयत जाल्यार ह्या हेतून 950+ वोटर हे मायग्रंट आसा. ऑलमोस्ट 950+ भितर नेम चेंजूय थोडी आसतली ती आमी धरूंक ना, बट मॅक्झिमम वोटर्स हे मायग्रंट वोटर्स आसा. कोलवाळकारांकूय सांगता जे कोलवाळचे लोक निळकंठाक मतां मारता, तुमी लक्षांत दवरा की तुमी आयज मायनॉरिटी जातले आनी हे मायग्रंट आसा ते मेजॉरिटी जातले. फाल्यां पंचायत तेंच्या कडेन आसतली, तुमची रेजिडंट सर्टिफिकेट हाडपाक ना, तुमचे डॉक्युमेंट हाडपाक ना, तुमच्या घराची एनओसी हाडपाक मायग्रंट सरपंचा कडेन तुमकां वयचें पडटलें आनी हे तुमच्या निळकंठान सगळें केल्लें आहा. विचार करा की एका वॉर्डाचेर 950+ वोटर्स हे मायग्रंट तेणी हांगा तयार केल्ले आसा. ते निळकंठाचे कितें आहा तेय तुमकां सांगता. आतां भितर जर पळयत ही सगळी जी नांवां आसा हे सगळे वोटर सगळे आमी A to Z वोटर मार्क केल्लो. आतां नांवां तुमकां वाचून दाखयता. त्या वॉर्डांची नांवां आसा जेंकां हो सरकार गोंयकार म्हणटा, ज्या मनशांक आमचे गव्हर्नमेंटाचे स्किमी मेळटा. दामू नायकान सांगले की ते वोटर स्किमी घेता म्हणटा. स्किमी दिता कोण? दिता तुमचो सरकार. तुम्ही नेटान वचून सगळ्यांच्या फंक्शनाक भोंवतात, तुम्ही तांकां स्किमी दितात आनी तुम्ही सांगता त्यांची वोटिंग कार्ड हे करा ते करा. हो ड्रामा तुम्ही करू नाका. सरनेम तुमकां वाचून दाखयता, हे कळपाक जाय सगळे
गोंयकारांक की त्या जाग्याचेर ते एकाच वॉर्डान कसल्या कसल्या सरनेमाचे लोक रावतात ती थोडी वाचून दाखय तुमकां हांव. पयलेच नांव पयलोच वोटर फर्स्टूच वोटराचें नांव अल्लापूर. फर्स्टूच वोटर तेचे नांव फर्स्टूच वोटर जो आसा हांगा फर्स्टूच वोटर तेचे सरनेम आसा अल्लापूर. हो आता कोलवाळकार जालो, हो आता तियेकार जालो, गोंयकार जालो. दुसरे नांव आसा बानो, तिसरे आसा गुप्ता, मागीर आसा झा, मागीर आसा नायडू, मागीर आसा प्रजापती, मागीर आसा सिकंदर, मागीर आसा जानदेकुबार, मुस्तफा, बेट, बेन, भांगे, बेडगी, कोलाकर, खावरुडे, सिंग, साहा, आलम, बेलगांवकर, बुड्डाबोली, पायारे, चौधरी, चव्हाण, जोडामणी, करवारी, कुंदरजी, हरिजन, मनिहार, मनसुरी ही सगळी नांव हे सगळे गोंयकार जालाय. आनी हांकां कोणे गेलाय निळकंठान गेला. निळकंठ कोणाचो बीजेपीचो. आनी हो दामू नायक खंय वचून भोव मारता. अरे तेजे निळकंठाक हाड तीस तूं गेल्लो मरे कोलवाळे. हो दामू नायक कोलवाळे ते दीस तेंची बीजेपीची जी मिटींग आसली कार्यकर्ता मेळावा घेतलेलो ते एका ह्या वाड्यांतली कितलीशीं जाणां थंय उबी रावली थंय बसलेली मिटींगेक. दामू नायकाक दिसोंक ना सगळी ती गोंयकारूच दिसली आनी तेका ती गोंयकारूच दिसली. आमकां दिसता की तेका गोंयकारूच दिसली. निळकंठान तेका सगळ्यांक फोर्सान आपयल्ली नाही तो आपका घर जायगा म्हणून. ते सगळे इल्लीगल आहा. फोर्सान तेंका आपयल्ली निळकंठान तेका कोलवाळकार केला. आनी हो दामू नायक बोवाळ मारता हितून 950 प्लस आसा. प्लस शॉकिंग गजाल तुमकां सांगता हो आता रोल आसा. हो रोलाची पयली पेज फर्स्ट पेज. ह्या फर्स्ट फुल पेजीचेर 30 वोटिंग आसा. 30 वोटिंगेक कोणाकूच हाऊस नंबर ना. 30 वोटिंग ह्या पहिल्या पेजीचेर कोणाकूच हाऊस नंबर ना. जर तुम्ही हाका पळयत तिसरी लायन आसा हाऊस नंबर इज ब्लँक. सेकंड पेजीचेर फुल ब्लँक. थर्ड पेजीचेर फुल ब्लँक. अशी 118 नावां आसा जेंका हाऊस नंबरूच ना. 118 118 जेंका हाऊस नंबरूच ना. आता म्हाका एक सांगा हेंका हाऊस नंबर नासतना वोटिंग कार्डा बीएलओन दिली कशी आनी बीजेपीचो आमदार वचून थंय कॅम्पेन कशी करता आनी बीजेपीच्या आमदाराक थंय मतां कशी पडटा. आता त्या वॉर्डाचेर जर आमी पळयत जाल्यार बीजेपीक थंय मतां पडले. असेंब्लीच्या इलेक्शनाक निळकंठाक मतां पडले. आउट ऑफ द 1051 मतां पडले 563 563 आनी टीएमसी किरण कांदोळकर रावल्लो जो आयज उठता आनी आपूण थिवे सांबाळटलो म्हणटा तेका पडलेली 188 आनी आमकां आरजीपीक पडलेली 9 ओन्ली 9. आनी त्या वॉर्डाचेर जेन्ना आमी गेल्ले हांव एज अ कॅन्डिडेट म्हणून गेल्लो जाल्यार थंय बुथाचेर जे भायर रावल्ले बूथ एजंट पासून सगळे भायर रावल्ले सगळे मायग्रंट. आमकां दिसलें की हांव बाबा खंयच्या बुथाचेर येयला कर्नाटकान येयला काय आनी खंय येयला कांयच कळना. ही परिस्थिती ह्या बीजेपीन जावं ह्या दुसऱ्या कोण आसा पळय टीएमसी नाजाल्यार किरण कानोकर हेंच्यांनी सगळ्यांनी करून दवरला. स्पेशली ह्या बीजेपीन तेका 563 वोट्स कशी पडली निळकंठाक हे दामून तेका विचारपाची गरज आसा. लोकांनी कोलवाळकारांनी जे गोंयकार कोलवाळे रावतात तेंच्यांनी विचारपाची गरज आसा की तुमची आयडेंटिटी कित्याक लोक म्हणटाले आतां वोटिंग कार्ड जालें म्हाका कितें पडला ते थंय जाले. आमी कोलवाळे रावता ते मुशीर रावता नाजाल्यार घोटणीच्या वाड्यार रावता करासवाड्यार तेकोन रावता. एक लक्षात दवरा तुमचे जे रायट्स आसा ते जेन्ना तो वोटिंग कार्ड करता तेन्ना वयता तेका हाऊसिंग बोर्डान फ्लॅट घेवपाक शकता. तो जागो घेवपाक शकता. गव्हर्नमेंटाची स्किमी घेवपाक शकता. तो आपल्या भुरग्यांक सबसिडी घेवपाक शकता. बायलांक गृह आधार मेळपाक शकता. तेंचे जाणटे आसा तेंका दीन दयाळ मेळपाक शकता. आयज अशें करून 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 आमचो प्रत्येक रायट ते विकता. आयज जर कोलवाळेन आमकां जागो आसलो जाल्यार थंयसरूच आसलो कित्याक कोलवाळचो जो मेन गांव आसा त्या गांवांत जागो उरलेलो ना. जागो आसा जाल्यार कोलवाळचे आउटस्कट आसा म्हणजे बिनानी बीन आसा तेच्या फुडें आसा आनी तो मॅक्झिमम जागो ह्या मायग्रंटांनी खाल्लेलो आसा विकतो घेतलेलो आसा कोण एनक्रोच केल्लो स्क्रॅप यार्डां जाल्ली आसा. तेचो फूल प्रोटेक्टर तेंचो बापूय आहा निळकंठ हलदकर जो बीजेपीचो मिनिस्टर आसा. हेका प्रश्न करपाचो दामू नायकान गरज आसा जो दामू नायक केन्नाच करपाचो ना. दामू नायकाक पयली चॅलेंज ह्या पार्ट नंबर 5 घोटणीचो वाड थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी हेतून जी 900 प्लस जी वोटिंग कार्ड मायग्रंटांची आसा ती सगळी कॅन्सल जावपाक जाय. 118 जी विदाउट हाऊस नंबर वोटिंग कार्ड्स आसा ती कॅन्सल जावपाक जाय. ऑन द स्पॉट कॅन्सल जावपाक जाय. घाल कंप्लेंट सांग निळकंठाक कंप्लेंट घालपाक. आमकांय पळोवपाक जाय तूं कितलो कॅन्सल करता. आनी ही जी सरनेमां हांकां जर तुमी कोलवाळकार केले फाल्यां तुमी काडटले देवळांतली फाल्यां हे पावणी काडून दिवपाक प्रेशर घालपाक शकता निळकंठ. ह्या लेवलचो हो आमदार
जेणे ह्याच्या पयलीं तो सरपंच आसलो कोलवाळाचो, हेणी सगळी पाट घालून दवरल्या कोलवाळकारांची. लोकांक उदक ना, तेंका त्या बस्तीन सगळ्यांक उदक, तेंका सगळे रोड चकचकीत, आणि कोलवाळकारांक मेन कोलवाळेन उदक ना, मेन कोलवाळकारांक जॉब ना. हेंचे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर काम करता आयडीसीन, हेंचे भुरगे काम करता ग्लॅन मार्कान, हेंचे भुरगे काम करता बिनानीन, हेंचे भुरगे बाकीच्या इंडस्ट्रीन काम करता, आणि आमचे भुरगे बेकार. आमचे भुरगे वेर्णा वच, आनी खंय वच, पुणे वच, हे पयस आमच्या भुरग्यांनी वचपाचे. हे निलकंठाक दिसना, नाल्यार हे बीजेपीच्या प्रेसिडेंटाक दिसना, बीजेपीच्या सरकाराक दिसना. दुसरो इम्पॉर्टंट वॉर्ड तो म्हटल्यार जो फेमस लाला की बस्ती, वॉर्ड नंबर 28 औचितवाडा. ह्या जाग्याचेर जर आमी पळयत हो तेंचो रोल, ह्या रोलाचेर पयली 74 नांवां जी आसा, फर्स्ट 74 नांवां 30, 60 ही 74 नांवां आसा पळय, ह्या 74 नांवांक हाऊस नंबर ना. गेल्या फावटी ती 110 आसली, भितरली आमी कंप्लेनी घालून ऑलमोस्ट 30-35 कितें तरी कॅन्सल जाली. आता 74 नांवां उरलेली आहा विदाउट हाऊस नंबर. आमी गेल्या फावटीची कंप्लेंट घातलेली. कित्याक निलकंठान कॅन्सल करूंक ना, कित्याक बीजेपीन कॅन्सल करूंक ना, कित्याक त्याच्या कार्यकर्त्यांनी कॅन्सल करूंक ना? रिझन सिंपल, की ताका मतां पडले. हे दोगांय निलकंठ जावं किरण जावं, दोगांय हितून मतां पडलेली आसा. आनी भितर नांवां तुमकां वाचून दाखयता. पयलीं नांवां भितर पयलें नांव आसा फस्टूच नांव. आतां पळय गोंयचो वॉर्ड थिवे असल्या गांवांत पयलोच नांव नागाराशी, मागीर अहमद, बेग, बेपारी, डोड्डामनी, गुट्टेवाले, जकाती, जगानी, मुलागड, नारंगी, राठोड, शेख, शेंदुनूर, बिसाप, विश्वकर्मा, गुट्टेवाले, दोलेश्वर, सनादी, अहमद, चक्करबंद, सौदागर ही नांवां. हे आतां गोंयकार जाले. हेच्या लोकांनी आयकात, गोंयकार जाले. तुमचे सगळे रायट्स हो बीजेपी कसो व्हरता, तुमचो आमदार व्हरता ते हांगा आसा. हे जाले. आता मेन जो लाला की बस्ती नांव कित्याक पडला, आनी लाला हो कोण, आनी लालान कितें केला हे सगळ्या लोकांक कळपाक जाय. ह्या बीजेपीक कळपाक जाय, कित्याक थंयचो बीजेपीचो आमदार थंयच मेल्लो आसता. हो सांगतालो रमजान जावन आनी रामनवमी जावन लाला की बस्ती डेमोलिश जातलीच म्हणून स्टेटमेंट केल्ले. रमजानूय जाले, रामनवमी जाली, हनुमान जयंती जाली, आज आंबेडकर जयंती पावली, पूण अजून मेरेन लाला की बस्तीक हे हात लायना. अजून मेरेन हात लायना. रिजन कितें? हेंका वोटिंग पडटा. ते सगळे लाला की बस्तीच्या म्हापसा नुस्तें विकता. म्हाका दिसता निलकंठाचेर नुस्तें पावता आसतलें 100%. सुंगटां, नुस्तें, मोडसो सगळें पावता आसतलें तर. कित्याक सगळे जाण थंय विकता, रस्त्याचेर भाजी विकता, हेका भाजी ते लाला की बस्तीकारूच दिता आसतले. ना जाल्यार मोड. तुका जर पावना जाल्यार मोड. तूं मोडिना म्हणजे तुका पावता, आनी तूं तेंच्या नुस्त्याचेर जगता सध्या. सिंपल रिजन, आनी काय ना. आता लाला की बस्ती सांगता तुमकां. लाला की बस्ती हो लाला हो बेपारी हो रावता हाऊस नंबर 100. हे तेजे फर्स्ट नाव हे हायलाइट केला पळय फ्लोरेसेंट हितून, तो लाला बेपारी हाऊस नंबर 100. आता हाऊस नंबर 100. आता आमगेर जर म्हाज्या हाऊस नंबर 417 हांव जर घरान रावता जाल्यार म्हाज्या घरान परतूच आसतले न्हू. आमकां वयल्या लेवलचो हो आसा कोण लाला बेपारी. लाला बेपारीच्या हाऊस नंबरान नांवां कोण कोण सांगता तुमकां. पयली 2 नांवां आसा, 3 नांवां आसा बेपारी, मागीर चवथो आसा चौधरी, मागीर आसा गुट्टेवाले. हाऊस नंबर 100च आहे गुट्टेवाले. मागीर आसा खान, मागीर आसा खातीब, मागीर आसा मुल्ला, मागीर आसा तांबोली. ही नांवां फक्त हाऊस नंबर 100 आहा. लाला की बस्तीचो लाला बेपारी आसा त्याच्या नांवार 100चेर आहा. आता ह्या लाला बेपारीचे 100 बार 1, बार 2, बार 3, बार अशे ABCD घालून तेंच्यांनी फुल एक झोल केल्लो आसा, स्कॅम केल्लो आसा. हितून नांवां आसा 160 कितें 160 प्लस कितें 160 प्लस नांवां तितून आसा. ही आता सगळी नांवां आसा. ही जितली नांवां आसा जी मार्क केल्या पळय ही सगळी 100 हाऊस नंबर 100 बार ही आसा. म्हणजे लालाचे सोयरे, लालाचे कजन अशें तेणें दाखयलां आनी तेणी 100 बार कशें आमी कळ्ळें करता. आमच्या घरा सायडीक घातलेले भाव आसल्यार 100 घर नंबराचो बार घालून चडशे नांवां दिता जाल्यार भितर जर तुका हें सांगात हाऊस नंबर तुमकां वाचून दाखयता. पयलीं 100 जाल्या उपरांत तेजें नांव आसा 100 बार 3, मागीर आसा 100 बार 24, 100 बार 3 ब्रॅकेट 1, 100 बार 10, 100 बार 24, 100 बार 3 ब्रॅकेटान 1, 100 बार 3 बार 3, 100 बार 3 बार 4, 100 बार 3 बार 5, 100 बार 3 बार 7, 100 3 बार 8, 100 बार 3 बार 9, 100 बार 3 बार 12, 100 बार 11 बार 3, 100 बार 3 बार 9,
ही सगळी नावां 100/3/13 100/3/13 ही हाऊस नंबर सगळी दिल्ली आसा. आता हांव इन्व्हाइट करता बीजेपीच्या प्रेसिडेंटाक दामू नायकाक, चड एक्टिव्ह आसा तो आणि त्याच्या मनान येयले की मायग्रंटांची वोटर उडोवपाक जाय. लाल्याची बस्ती पयली उडय ना उडय, पयली वोटिंग कार्डा उडय. हांगा तुका कोणाची परमिशन नाका. नावां घे, कंप्लेंट घाल, बीएलओक दी, मामलेदाराक दी, चीफ इलेक्शन कमिशनराक दी, तू यो स्वतानी उडय. बेश्टे हे चड जाले 9/15 कशे जाले, 15/9 कशे जाले, ते 9/15 कोण घेवन भोंवता ते सगळें खबर आहा आमकां. ते आमकां सांगपाची गरज ना. 9/15 कोण जाले आनी 15 कोण घेवन भोंवता आनी कोण प्रोटेक्ट करता. हांगा तुज्या कडेन हिम्मत आसा जाल्यार ही नावां आसा ती उडय, ही वोटिंग कार्डा कॅन्सल कर. बेश्टे तोंडाची बातां सांगू नाका. दुसरो, आता हे जाले 2. तिसरो सगळ्यात इम्पॉर्टंट वॉर्ड जो सेंटाक्रूज कालापूर पार्ट नंबर 32. हांगा एक घर नंबर आसा 1016. हेचेर हो हाऊस नंबर आसा 1016. तुम्ही सगळे जाण चेक करपाक शकता. पार्ट नंबर 22 ओके, सॉरी 32 सेंटाक्रूज. ओके 1016. या 1016 नावां ऑलमोस्ट 100 कितली हा 109 नावां आसा. तुम्ही इमेजिन पळया, ही सगळी जी मार्क केल्या पळय ही सगळी नावां एका घरान 109 फॅमिलीचे आता घर आसा हांगा सेंटाक्रुजान. 109 जण रावता भितर मेंबर. 1016 हाऊस नंबर. आता हे आयकून हो फिगर आयकून तो कॅमेरा कोण एक्टिवेट जावपाक हा ते अजून ओपन टू क्लोज वचोंक ना न्हू. 1016 त्या बीजेपी तेतून माहीर आसा सामकी. लोकांक कळ्ळा आसतलें कितें. आता 1016 ही नावां एका घराचेर कशी आहा. ही चर्चीच्या फाटल्यान आहा, कपेला फाटल्यान आहा, रस्त्याचेर आहा. सगळी इलिगल वयता, सगळी हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन वयता. उडयतलो दामू नायक आसा कापासतात. दामू नायक वचून थंय उडोवपाक शकता, ही कॅन्सल करपाक शकता. हे तुमकां फक्त 3च वॉर्ड दाखयला. 3च ऑल ओव्हर गोवा पाठ घातलेली आसा. ऑल ओव्हर गोवा. थोडे आमचे भुरगे यांच्या फाटल्यान नाचतात, जय हिंदुत्व जय श्रीराम म्हणून नारे लायतात. जाल्यार श्रीरामाचे आनी ह्या भुताचे नाल्यार वोटिंगेचे काय रिलेशन ना. हे तुमचे पाठ घालता, तुमचे अस्तित्व, तुमचे फ्युचर काढून विकतात. आणि हो दामू नायक आणि बीजेपी नाटकां करता. आता तुमकां मुद्दाम व्हिडिओ दाखोवपाक सोदता, परते उगडास करपाक की काल दामू नायक ओडिसाच्या प्रोग्रामाक गेलो आणि थंय तो सांगता की तुम्ही आमकां वोट करपाक जाय. म्हणजे हे कित्याक सांगता, रिझन कितें. आयज दामू नायक नाल्यार प्रमोद सावंत नाल्यार बीजेपीचो जो आमदार आसा तो नेटान कित्याक उलयता, मायग्रंटाच्या प्रोग्रामाक वचून कित्याक उलयता. षड पुजेक वयता, केरळाच्या हेका वयता, कर्नाटकाच्या उत्सवाक वयता, झारखंडाच्या वयता, राजस्थानाच्या वयता. कित्याक वयता, कित्याक प्रत्येक वॉर्डाचेर हें जाल्लेलें आहा. मॅक्झिमम वॉर्डांचेर मायग्रंट आसा ते मेजॉरिटी जाल्ले आसा, गोंयकार ते मायनॉरिटी जाल्ले आसा. आनी तांकां राखपाक लागून, तेंची वोट पडपाक लागून, तेंची वोट घेवपाक लागून, गोंयकारांक मायनॉरिटी करपाक लागून ह्या प्रोग्रामाक वचून उलयता. लोकांनी मुद्दाम आयका, स्पेशली जे बीजेपीचे भक्त आसात, बीजेपीचे सपोर्टर आसात, ब्लायंड सपोर्टर आहात, तुम्ही पळया तुमचो हक्क आयज हो दामू नायक नाजाल्यार बीजेपी कशी विकता ती. पयलो व्हिडिओ दामू नायक ओडिसाच्या कालच्या फंक्शनाक गेल्लो तेन्ना कितें उलयला तो. आवाज येणार क्रॉस कर. और आगे तुमकां कितें म्हणटा तो सपना अगर साकार करना है तो अभी गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार चुनकर लेकर उनका साथ देना. चाहे आप लोगों का वोट बैंक भी इधर स्टोरी हुआ है वोटिंग कारण, तो मेरा दायित्व है प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं आपको क्या मांगता आपसे. तो इसके लिए मैं मांगता हूं, तो ये भी मांगता हूं वोट जरूर देना.
त्यांनी कितें म्हटलें की आपका त्याच्या तोंडान येयले ते बँक वोट बँक हे उतार येयले. तो म्हणटा आपका इधर वोट बँक हुआ है आणि तुम्ही आमकां वोट दिवचे. आपण तुमच्या कडेन एकूच गजाल मागतलो ते म्हटल्यार बीजेपीक वोट. आता कोण सांगता? दामू नायक सांगता. आता दुसरें सीएम जेन्ना बिहारच्या प्रोग्रामाक ओपनली गेलो थंय तो तेंचो कशी हे स्तुती करता ती आयका. बिहार के लोग जो गोवा में रह रहे हैं और गोवा में उन्होंने योगदान दिया, अपना नाम किया, लोगों को काम दिया, इन सभी का मेरे अच्छे सत्कार हुआ. इन सभी का मैं फिर एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता. कितें म्हणटा बिहारचे लोक ह्या काम किया आणि काम दिया म्हणजे गोंयकारांक काम दिले म्हणटा तो आता बिहारांनी आणि त्यांचो सत्कार त्यांनी केलो. आणि तिसरो व्हेरी इम्पॉर्टंट तो म्हटल्यार तो सगळ्यांक खबर आसा त्यांनी कशे गोंयकारांक मारवाड्याकडे कामाक राव म्हणून सांगले. ते मारवाड्यांक सांगले की गोंयकाराकडे कामाक राव म्हणून. हेच न्हू तर हे कर्नाटकाच्या प्रोग्रामांक एव्हरी डे मेल्ले असतात. कर्नाटकाचो बिचोले प्रोग्राम जावं वास्को प्रोग्राम जावं त्यांचे टोपयो घालतात आणि त्यांचो जो कर्नाटका वेदिका म्हणून जो ग्रुप आसा पळय तो सामको एक्स्ट्रीमिस्ट जो थंयसर मराठी सहन करिना, थंयसर तो कोंकणी सहन करिना, इंग्लिश करिना, सामको एक्स्ट्रीमिस्ट ते ग्रुपाक घेवन ते एक्स्ट्रीमिस्ट ग्रुपाक घेवन आमी आरजी आसून आमी केन्ना खंयच्या कोणाचे कन्नड बरयला नाजाल्यार आनी कितें बरयला थंय वचून आमी पेड मारूंक ना, आमी कोणाक बोडोवंक ना, केन्ना वायलन्स करूंक ना. आमी कितें मागताले हक्कान मागता जाल्यार हो ग्रुप थंय दादागिरी करता आनी ह्या ग्रुपाक घेवन हे हांगा कल्चरल प्रोग्राम करतात आनी हे कित्याक करता कित्याक तेंची वोटिंग कार्ड आसा म्हणून. हे सगळें गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आमची ओपन चॅलेंज आसा दामू नायका कडेन की हे 3 वॉर्ड तुका सांगला, बाकीचे मागीर दिता. पयली हे 3 वॉर्डांचे कॅन्सल करून दाखय. लालाकी बस्तीची डेमोलिशन जाता, डेमोलिशन तू कर. तुझ्याकडे जातले काय ना खबर ना म्हाका, पूण तू कर. वोटिंग कार्ड कॅन्सल कर. घोटणीच्या वळा वयली 900 प्लस जी मायग्रंट वोटर्स आसा ती कॅन्सल कर. आणि वॉर्ड नंबर 32 जो सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा भितर 10 कितले ते 1016 ह्या हाऊस नंबराचेर जी 109 नावां आसा ती 109 नावां एकाच घराचेर कशी याची चौकशी कर आणि प्रूव्ह कर की तुम्ही खरेच गोंयकारांक लागून आसा. जर तुमच्याकडे जायना ह्या एका विका भितर जाल्यार आमी मानतले, सगळे लोक मानतले की तुम्ही गोंयकार विरोधी आसा, एंटी गोवन आसा, एंटी गोंयकार आसा. देव बरें करूं. मनोज बाब, तुम्ही आता सांताक्रूजचे सांगले न्ही, फाटी आम्ही तुमच्या आमदाराक विचारलेले तो म्हणटा आता हे भायले बिले काय करू ना म्हणटा. ते 15 वर्सां जाली काय रेसिडेंट सर्टिफिकेट मेळटा जाल्यार तो आनी भायले कसो उरता ते गोंयकार जाले. हय ते तांकां ऑफिशियली तेंच्यांनी गोंयकार केला. हेच्या पयलीं एका आमदारान स्टेटमेंट केल्ले की ते नियो गोंयकार न्हू, विजय सरदेसाय म्हणटले नियो गोंयकार. जाल्यार आयज हे तांकां गोंयकार करपाक ना, गोंयकार म्हणपाक ना, भायले कित्याक म्हणा. रिजन फॉर ते सिंपल रिजन आसा जस्ट बिकॉज ऑफ वोट बँक. तेंची वोटिंग जी आसा ही कॉन्स्टिट्युएन्सीन फॉर एक्झाम्पल सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी धरया. सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन मायग्रंट वोटर्स मोर दॅन 9000 जाल्लेले आहा. मोर दॅन 9000. 27,000तले 9,000 म्हणजे 30 to 40% मायग्रंट वोटर जाल्लेले आहा. तांकां ते मायग्रंट कित्याक म्हणटाले? खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी तांकां मायग्रंट म्हणची ना, खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी तेंची वोटिंग कॅन्सल करचे ना. अरे आम्ही म्हणतात तुमकां जिखपाक जाय मरे, तुम्ही गोंयकारांची मतां घेवन जिका. मायग्रंटांची वोटर कॅन्सल करा. तेंचे डिपेंडंट कित्याक रावता? कितले डिपेंडंट रावतले? आज चिमलाच्या पंचायतीन 5 जाण मायग्रंट पंच आसा, 11तले 5 जाण आसा. 2 जाण जाय तांकां आनी ते फुडल्या फावटी येतले. जाली पंचायत तेंची, आतां म्हणल्यार तेंचीच आहा पूण ऑफिशियल तेंची जातली. सरपंच तेंचो बसतलो, कोण शिरोडकर नाल्यार हो बसचो ना, नायक बसचो ना. तो गड्डामाणी खड्डामाणी कोण तरी बसतलो, हल्लामाणी नाल्यार आनी कोण तरी बसतलो, चव्हाण बसतलो. तेन्ना तुम्ही कितें करतले? लोक वयतात आनी तेंच्या फाटल्यान मतां मागता, जॉब मागता. अरे तुमचे जॉब विकले. पुलिसेचे जॉब हेच्या पयलीं जेन्ना काडटाले तेन्ना फुल लिस्ट येताली. जेन्ना आरजी ती पीडीएफ घेवन हांगा एक्सपोज करपाक लागली, टीव्हीचेर दाखोवपाक लागली. आतां ते जेन्ना नांवां येता ती नांवां दाखयना, ते तेंचे रोल नंबर दाखयता, तेंचे सीट नंबर दाखयता आनी मार्क्स दाखयता. नांवां कॅन्सल केली कित्याक? आम्ही एकदा दाखयल्ले 500तले 520 कितें तरी पुलीस येयल्ले भितरले ऑलमोस्ट 200 पुलीस आसले ते मायग्रंट आसले. आमी सगळीं नांवां हांगा वाचून दाखयल्ली.
तेका लागून बीजेपी ही गेम तुमच्या कडेन करता, तुमकां एप्रेंटीस म्हणून दवरता, एप्रेंटीस म्हणून तुम्ही काम करपाचे 10,000 रुपये आणि त्या टायमाचेर तुमकां ब्लॉक करता, खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी वांगडा भोंवपाचे ब्लॉक करता, तुमच्या आवय बापायक आशा दाखयता की बाबा तुजो भुरगो एप्रेंटीस जाला तेका आमी कन्फर्म करतले. अरे ह्या बीजेपी कडेन 20-20 वर्सां रावपी कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करपी गोंयकारांक कन्फर्म करपाक जावना जेन्ना सुप्रीम कोर्टाची नवीन ऑर्डर आसा त्यांच्याकडे जावना. एप्रेंटिसांक करतले, कितलेशे एप्रेंटीस पास आउट जावन गेले. कसलोच कायदो हांगा करूंक ना. हो सगळे हे ओपनली जे वयता, सीएम वयता नाल्यार दामू नायक वयता हे भायल्यांच्या प्रोग्रामाक, जाल्यार ते तांकां ते भायले म्हणना, तांकां ते गोंयकार म्हणटा. सो गोंयकारांनी अलर्ट रावपाची गरज आसा आणि जर गोंयकार अलर्ट रावना जाल्यार गोंयकार मायनॉरिटी जावन एक्सटिंक्ट जातले फुडल्या 10 वर्सांत.